बिरेस्तारा दनपारां दिवचलच्या 4 लेन बायपासा कुशीकच्या मळा रानाक उजो लागलो। उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो पालोवपाचो काम हातान घेतले। हो उजो नेमको कसो लागलो ते मात स्पश्ट जावना। फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत माळ रानां आनी दोंगरांक उजो लागपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात। बिरेस्तारा दनपारा दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या एका माळ रानाक उजो लागलो। रोलिंग मिल वाठारांतल्या लोकवस्ती लागीं आशिल्ल्या ह्या माळ रानांक उजो लागतकीच थंयसरल्या लोकांचेर एकूच आकांत आयलो। हो उजो नेमको कसो लागलो ते अजून स्पश्ट जावंक ना, मात दनपारची वेळ आशिल्ल्यान उज्यान सामको पेट घेतिल्लो। उज्याची खबर कळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बंबा सयत घडणूक थळाचेर धांव घेतिल्ली आसा। उजो दनपारची वेळ आशिल्ल्यान उजो सामको भडकिल्लो, ताका लागून उजो पालयतना उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक सामकी कसरत करची पडली। ह्या उज्याक नेमके कितले लुकसाण जालां ते अजून कळूंक ना, मात जिवीत हानी सारको अनर्थ घडूंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।